चेअरपर्सनान त्यांनी मेजर पॉयंट्स हाडलेले आसा. आयज आमच्या Gsudaच्या अंडर जी म्युनिसिपल बिल्डींग रेडी जाता ती ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीचेर आसा आनी खंयसर तरी आमकां जे म्युनिसिपल बिल्डिंगेक जे ऑफिसान कितें कितें इक्विपमेंट जाय पळय ते पयलींचे हितून प्लानान नासलेले. सो आतां एडिशनल काम जाल्लेलें आसा आनी तें एडिशनल काम जवळ जवळ 4 ते 5 कोटीचें जाल्लेलें आसा. म्हणजे ते आमकां एकदम बरी रिनोवेट करतले जाल्यार बिल्डींग आनी ते ऑलमोस्ट आमकां आमचे कडेन सद्या फायनान्स ना. जो आमकां 15 फायनान्स पयसो येयलेलो आसा तो आमी युटिलायज करपाक लागून थंयलेलो आसा. पूण तें काम आमकां कंप्लीट जावपाक जाय. म्युनिसिपल बिल्डिंगेचेच न्हू जाल्यार म्युनिसिपल स्कुलाचें मेजर काम आसा. म्युनिसिपल स्कुलाचें जें काम आसा पळय तें बेश्टें आमी रिनोवेट करून फक्त बिल्डींग स्ट्रक्चर रेडी केल्लेलें आसा. पूण ताका भितर फर्निचर कांय ना. आयच्या डेटीक ते म्युनिसिपल भुरगे आसा गरीब भुरगे येता थंयसर बसपाक तांकां चेअर्स ना, बेंचीस ना. सो तो आमी एक रेजोल्युशन घेतलेलें आहा की जितलें एक्स्ट्रा एडिशनल काम करपाचें आहा पळय ते कॉन्ट्रॅक्टरसून काम करपाचें आनी आमचे 15 फायनान्साचे फंड आसा पळय ते आमी तितून युटिलायज करपाचें आहा. दुसरो पॉयंट स्कुलाचे जे तुम्ही सांगतात ते इट वॉज देअर इन द प्रिवियस पण आता म्हणजे कितले पैसे दिल्ले आसा आनी कितले एडिशनल लागतात तो प्रोजेक्ट अंडर Gsudaचो आहा. तो प्रोजेक्ट म्युनिसिपालिटीचो अंडर ना. म्युनिसिपालिटीक आमकां फंड येयलेले तो आमी प्रोजेक्ट जो फंड आहा पळय त्या Gsudaच्या अंडर Gsudaचो टेंडर केल्लेलो आसा. जवळ जवळ ते 9 कोटीचो प्रोजेक्ट तो 9 कोटी प्रोजेक्ट तेन्नाच देन आनी तो त्या टायमाचेर 3 फावटी टेंडर जाल्लो आसा. एक्चुली पळोवपाक गेल्यार जर तो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय ताका सुद्दां प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट न्हू तो आनी तो म्हाका दिसता 3 फावटी रिटेंडर करून तो आतां 4थें फावट आहा पळय तो ताका मेळ्ळो आसा. त्या कारणान म्हाका दिसता ते पयशे फायनान्शियल सुद्दां आमकां कमी पडटा ताका. सो आमी ते जज केला आमचे ऑनरेबल MLA वास्कोचो तेंचो इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा आनी ते पयलें आमी रिक्वायरमेंट्स एक्स्ट्रा कितें कितें जाय पळय ते आनी जेन्ना बिल्डींग आमी बरी बांदता तेन्ना आमचे जे ऑफिसर्स बसता जे स्टाफ बसता ते क्लार्क बसता पळय तांकां सुद्दां बरें बसपाक लागून तांकां कॅबिनेट टायप करपाक जाय. गरज आसा, काळाची गरज आसा. तेची हायटेक म्युनिसिपालिटी जावपाक जाय आनी ते करपाक लागून थोडो आमकां इन्वेस्ट करचो पडटा पळय तोच आमी एडिशनल फंड आमकां म्युनिसिपल बिल्डिंगेचे आता ऑलरेडी काम सगळें जाल्लेलें आहा फायनान्शियल पूण थोडे आमचे प्रॉब्लम आसलो कितें थोडे गोश्टी जावंक ना म्युनिसिपालिटीन ते आमी एक्स्ट्रा आमी जे सांगले जशें कितें आतां मिटींग आमची रवींद्र भवन जाता आमचो हॉल रेडी आहा पूण आमचो सावंड ते उलयता ते कांय कळना म्हणून आमकां मिटींग हांगा घेवंक पडटा म्हणून त्या दिसता ते सावंडा खातीर ते सर्टन चेंजीस आसा. मागीर भायले पोर्शन जे नासलेले हितून नासलेले ते म्हटल्यार फुटपाथ करपाची गार्डनिंग करपाची ते आमी एक्स्ट्रा काम दिलें पूण ते कामा खातीर आमकां एक्स्ट्रा पयशे दिवपाचे पडटा म्हणटा आमी 15 फायनान्सासून खंयचो आमचो हें आसा तो एमावंट तांकां दिवचो आनी ते बाकीचें काम बेगीन करचें आनी बेगीन बिल्डींग रिनोवेशन जावन बेगीन इनॉग्रेशन जावचें म्हणून तें आमी हें केलेलें आहा. रेग्युलेशन घेतलेलें आहा रेग्युलेशन घेतलें तुमी रेजोल्युशन घेवन आमच्या मिटिंगेक आमी हें केलेलें दिवपाचें म्हणून तें कित्याक ऑलरेडी 2 वर्सां जावन गेलेली आहा बिल्डींग रेडी जाल्लेली आहा. हँड कार्ड्साचे तुमी एक्सटेंशन कितें घेतले हँड कार्ड्साचे जे हँड कार्ड्स आसलेले आनी ते कोणी एक्सटेंशन वाडयल्या तांकां फायन दिवचें म्हटलें आनी फायन दिवन कितके पयलीं आसले तितलेच तेंचे कट करून तांकां ते दिवचे हें आमी डिसायड केलेलें. एचपीसीएलाचो एक विशय एचपीसीएलाचो म्हणून तो आयओसीचो येयलेलो. आयओसीचो विशय म्हणजे आमी एचपीसीएलाचे आमचो जो प्रॉब्लम आसलो तो ऑलरेडी सॉर्ट आउट जावपाक पावलेलो आहा पूण आयओसीने आपणाचें हें धाडलेलें आहा आमच्या खंय तरी तेंचे आमकां ते पयशे दिवपाचे आहा पूण सेम तुमी ते आनी एचपीसीएलाचो सेम हें धरून ते काबार करून म्हणून सांगला तें डिसायड केलां आनी ते फुडल्या म्हयन्या भितर मागीर ते नेक्स्ट मिटिंगेक तेचे आमी सुटका येतले पूण तेंच्यांनी आयओसीन एक सांगलां आमकां एक गव्हर्मेंट रेट दिवचो म्हणून PWD रेट पूण आमकां खबर ना काय PWD रेट बिल्डिंगेक दिता काय ओपन स्पेसाक दितात ते आमी सांगलां मिटिंगेक आमी वील फायंड आउट फ्रॉम द PWD ते ओपन स्पेसाक ते रेट लायता काय ना ते आमी डिसिजन घेतले. चेअरपर्सन तुवें एक रिकॉर्ड ब्रेक केलो